सालिगांवच्यान तुमकां येवकार। आमची गिरेस्त संस्कृताय आणि परंपरेचो उत्सव म्हणजे सालिगांव फेस्टिवल 2026। नमस्कार। आयज आमी सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी गिरी गांवांत हांगासर आसा आनी आयज आमचे आमदार केदार नायक तसोच GTDचे चेअरमॅन हेणें आयज आमकां अभंग रिपोर्ट हो जो मोठ्या संख्येन लोक हांगासर उपस्थित लायता आनी हेचो आस्वाद घेता हो म्हाका दिसता गोंयभर हे फामाद आसा अभंग रिपोर्ट आनी लोक सारके क्रेजी जाल्ले हो प्रोग्राम पळोवपाक। ते खातीर आमदाराक दिसले आमच्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन हो प्रोग्राम हाडचो आनी हो फ्री ऑफ कॉस्ट ह्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक सगळ्यांक ताणें हाडून दिल्लो आसा। ताका चडांत चड देव बरें कर म्हणटा कित्याक ताका दिसलें सगळे लोक सारके दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांनी वचून हो प्रोग्राम पळयताले, दुसरे कडेन वचून हो प्रोग्राम पळयताले, पूण ताका दिसलें आमच्या लोकां खातीर आमी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हाडुया आनी आमच्या लोकांक तो दिवया म्हणून आयज हो कार्यक्रम ताणें हांगासर हाडलेलो आसा। म्हाका दिसता लोक आतां येवपाक चालू जाल्ले आसा आनी मोठ्या संख्येन लोक हांगासर उपस्थित लायतले आनी हेचो आस्वाद घेतले। देव बरें करूं। म्हजें नांव रेश्मा संदीप बांदोडकर। हांव ZP चेअरपर्सन जावन आसली आसा नॉर्थ गोवा कॉन्स्टिट्युएन्सी। आयज आमच्या सालिगांव फेस्टिवल 2026 घडोवन हाडला आमच्या श्री केदार भाईन। आयज खूब खोशी भोगता की सगळे हांगा लोक जमा आसा, पांचूय गांवचे आमचे सालिगांव, गिरी, पिलेन, रेजमागूस आनी नेरूर तशेंच आमचे आउटसायडर वेल विशर्स। हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता की तेंच्यांनी आयज हो आमच्या केदारान जो अभंग हो घडोवन हाडला तो सगळ्यांनी ह्या प्रोग्रामाची लाभ घेवची आनी अशें तुमी आमकां सपोर्ट करचें। देव बरें करूं।
आमच्या बरोबर आसा आमच्या दिंडीतली एक कलाकार. मॅडम तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव सुलक्षा साळगांवकर, हांव गिरीचेच. तुमी तुमचो कसो आशिल्लो तुमचो एक्सपिरियन्स? सो फर्स्ट टायम आमच्या गिरीन अशें कितें जाता, सो आमकां खूब बरें दिसलें आनी उमेद येयली करपाक. सो आपुणूच पांय ताल सगळें बरें करून जालें. सो आमची दिंडी बरी करून जाली. आणि ह्या दिंडीची तयारी कितले टायम पयलींच्यान खंय जस्ट आयजूच आमकां काल कळ्ळें दिंडी आसा म्हणून. सो जशें आमकां कळ्ळें तशें आमकां उमेद येयली. ऑन द स्पॉट आमचें सगळेंच जालें. काय करूंक ना आमी. ओके. आणि ह्या फेस्टिवल आता सालिगांव फेस्टिवल तो तुमच्या आमदारान हाडला आता, ह्याच्या बद्दल तुमचें कितें म्हणणें? सो लास्ट टायम आमच्या सालिगांव आमच्या आमदारान वुमन्स डे सेलिब्रेट केल्लो. सो आतां हो एक नवो प्रोग्राम केला. सो तो अशें कितें कितें करीत आसता. सो आमकां उमेद येता आनी आमी सदांच तेच्या बरोबर आसा. थँक्यू. सर, सालिगांव फेस्टिवल 2026 हे तुमकां कशें कितें सुचलें? पयलीं म्हाका हें सांगा. सालिगांव फेस्टिवल 2026 आमच्या GTDCच्या मार्फत आयोजीत झालेले आसा. 2 दिसां पयलीं गुढीपाडवो जालो आनी गुढीपाडवो म्हटल्यार आमी नूतन वर्ष म्हणटा आमच्या हिंदू धर्मा प्रमाणे. गुढीपाडवो म्हटल्यार नवें वर्स. सो आमी केन्नाय तुमी पळयता आसतले 31 नायट 1 तारीख आमी सेलिब्रेट करता इंग्लीश कॅलेंडरा प्रमाणे. सो सगळे लोकांनी म्हाजे कडेन एक विशय हाडलो आनी सुचयलो की आमी सुद्दां नवें वर्स सेलिब्रेट कित्याक करचें. सो ताका लागून 2 दिसां पयलीं पाडवो जाला आनी हो विकेंड धरून म्हणजे लोकांकूय सेलिब्रेट करपाक टायम मेळोनी. सो शेनवार आयतार धरून आयचो आनी फाल्यांचो असो आमी हो प्रोग्राम घडोवन हाडला. म्हणजे बेजिकली इंटेन्शन वॉज टू सेलिब्रेट न्यू इयर. तर आमी सगळ्यांनीच पळयलो की तुमकां तुमच्या सगळ्या लोकांनी प्रतिसाद तर खूबच बरो दिल्लो आसा. पण गेटींग द एक्झॅक्ट थिंग लायक दिंडी ऑर अभंग रिपोज सद्या आतां सामको ट्रेंडींग चल्ला म्हणटा, हे सगळें तुमी कशें कितें सुचलें? म्हणजे अशें विचार केले की नवें वर्स जें आसा हें बरें भक्तिमय जावचें, एक वातावरण बरें भक्तिमय जावचें. सो ताका लागून सगळे आमच्या म्हणजे दिंडी बीन आसा ती सगळे आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतले लोक म्हणजे बायलां दादले एकठांय येवन तेंच्यांनी विचार केलो की आमी देवळा कडल्यान सुरवात करून ह्या प्रोग्रामाक म्हणजे दिंडी कडल्यान सुरवात करुया. आनी मागीर तुवें सगळे प्रोग्राम लायनीन पळयले. अभंग रिपोज जावं आमचो जसराज जोशी सारेगामाचो फाल्यां परफॉर्म करतलो. आमचे ढोल पथक तेंच्यांनी बरें परफॉर्म केलेले आसा. गणपतीच्या डान्स तेंच्यांनी बरो केलेलो आसा. सो एक अशें आशिल्लें की बऱ्या भक्तीनी आमी आमचें नवें वर्स सुरवात करुया ह्या विचारान आमी हें सुरवात केल्लें. आतां सुरवात जालेलें आसा म्हणजे फॉर्मल इनॉग्रेशन ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टर येता ते करतले. पूण आतां पर्यंत तुमी वातावरण तुमी पळयल्लें आसा, खरेंच भक्तिमय वातावरण जालां आनी तेजी म्हाका खूब खोस भोगता. तुम्ही आत्ता म्हटले की दिंडीचे पदक तुमच्या गावाचेच वेळ. तशेंच आमी एका बायले कडेन उलयताले आनी तेणें आमकां सांगलें की केदार सरान आमच्या खातीर वुमन्स डेचो प्रोग्राम ऑर्गनायज केलो, आतां हें केलें. सो हेज्या मागीर नेक्स्ट तांच्या खातीर कितें? डेफिनेटली आमी सदांच कन्सिडर करता की जेन्ना आमचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी म्हणटा की वुमन एम्पावरमेंट करपाची गरज आसा, महिला सशक्तीकरण करपाची गरज आसा, तेच विचारान आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत तेंच्यांनी आमच्या गोंयान वुमन एम्पावरमेंट जावचें हेका लागून विविधशे प्रोग्राम करता. आनी तेच हेतू आमी घेवन म्हणजे आमचे खरेंच सालिगांव BJP महिला मोर्चा जो आसा हो खरोच एक्टीव आसा. म्हणजे तुमी आतां वुमन्स डे प्रोग्राम पळयला तेन्ना सुद्दां आमकां जवळ जवळ 6,000 बायलां आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची येवन सेलिब्रेट तेंच्यांनी एक मंचार केलेलें आसा. सो तांकां एवरी टायम कसली स्टेज आसूं तांकां एक प्लॅटफॉर्म दिवचो, तांकां परफॉर्म करपाक, तेंचे भितर हिडन टॅलंट आसा तो दिवपाक दाखोवपाक. आनी फाटल्यान पयला आसलेली जी स्टॉलां सुद्दां आसा, ती स्टॉलां सुद्दां आमी सगळे महिलाक आमी दिता की तेंच्यांनी कितें 4 पयशे जोडुया माध्यमांतल्यान. सो आमचो हेतू असो आसा की बरे प्रोग्राम करचे आनी एवरी प्रोग्रामाक आमी प्राधान्य जें आसा, प्रायोरिटी जी आसा ही महिलेक दिवची आनी वुमन एम्पावरमेंट एक्चुअली हांगच्यान सुरवात जाता. फाल्यां सुद्दां म्हाका दिसता बायलांचोच पदक आसा, ढोल आनी ताशांचो 100 बायलो अशें कितें तरी बरें. आणि आता तुम्ही फेलिसिटेशन प्रोग्राम दवरला म्हणटा न्ही. सो फेलिसिटेशन प्रोग्रामाचे तुम्ही सालिगांवचे फेमस कशे प्रमाणे काडला ते? ही सगळे भजनी कलाकार जे आसा हे सालिगांवचे जे तेंच्यांनी आपापल्या गांवांत खरेंच ते जावं ते देवळान आसूं जावं ते धाकटे स्टेजीचेर आसूं आपापल्या गांवांत कित्येक वर्सां जालीं हेंच्यांनी परफॉर्म करता. आनी खरे भजनी कलाकार आसा हेजे कडल्यान ही जी कला आसा ही फुडल्या जनरेशनाक वचची. सो ताका लागून आमी तांकांय मोटिवेट करपाची गरज आसा. सो ताका लागून आयज आमी सगळे जे भजनी कलाकार आसा आमच्या सई गांवाचे तांकां आमी ह्या मंचाचेर हाडून तांचो आमी सत्कार करतले आनी तांकां दाखोवन दितले की खरेंच तुमी बरें कार्य करता, बरें म्हणजे आमची प्रथा आमची संस्कृती आमी सांबाळटा आनी ही आमच्या फुडल्या जनरेशना कडेन वचपाक बरे तरेन वचची. सो ह्या विचारान आमी तांचो सगळ्यांचो सत्कारान करता. ही एक सामान्य कार्यावळ न्ही तर संगीत आणि सामाजिक भावनेक एकठांय करपी एक व्हड उत्सव. अभंग रिपोस्ट, सारेगमपचो विनर असे नामनेचे गायक आणि कलाकार आमच्या काळजांक फाल्यां भक्तीन भरतले.
आता आमच्या बरोबर आसा अभंग रिपोजचे कलाकार आणि दिस इज ॲक्च्युली अ फॅन मुमेंट फॉर मी ऑल्सो असं म्हणू शकतात, कारण तुमच्या शोला जो यायचा क्रेज तर आम्हाला पण आहे. सो उलोया तांच्याकडे आणि पळोवया की तांकां गोंयान येऊन कशें दिसता. हाय, तुमच्याकडे मराठीत बोलू नाही पण तांका गोव्यात येऊन कसे दिसतं म्हणजे तुम्हाला गोव्यात येऊन कसं वाटतं? हां, तर सांगा तुम्ही. आम्हाला गोव्यात येऊन नेहमी छान वाटतं. असं वाटतं की इथेच राहावं, इथून परत मुंबईत जाऊ नये म्हणून आम्ही परत परत येतो. आणि आय थिंक आज 15वा का 16th शो. व्हेरी हॅपी टू बी हिअर. गोवाचे लोक ऑडियन्स तुम्हाला कसं काय वाटतं, त्यांचा प्रतिसाद तुमच्यासाठी कसं काय? गोव्याचं ऑडियन्स नाही, गोवा इज फॅमिली. जे पण आहेत वी नो एव्हरी वन. जे लोक 7-7, 8-8 वेळा शोला येतात, कुठून कुठून येतात लांबून, एक 1-1.5 तास ट्रॅव्हल करून पूर्ण फॅमिलीच्या फॅमिली. सो दे आर नॉट ऑडियन्स, दे आर फॅमिली. आम्ही सगळ्यांना लिटरली पर्सनली ओळखतो, सगळ्यांना भेटतो. त्यामुळे असं नाही की यु नो देयर इज अ डिफरन्स बिटवीन वी अँड देम. वी आर सेम. हे आय हॅव टू अग्री. आम्ही ज्यांना हे जे म्हणतात त्यांना इवन आय हॅव टू अग्री ॲज दे आर फॉलोवर. आय कॅन से त्यांचा बर्थडे सुद्धा स्टेजवर सेलिब्रेट होतो. सी आय एम अ लॉयल फॉलोवर. तर आजच्या प्रोग्राम करून काय अपेक्षा आहे? वी हॅव अ न्यू सेट लिस्ट. Oh, okay. आणि काही गाणी नवीन आहेत जी आम्ही आतापर्यंत गेल्या 15 शोमध्ये परफॉर्म केलेली नाही. आणि सो मोर दॅन ऑल द पीपल वी आर मोर एक्सायटेड. आणि वी हॅव सम एक्सपेक्टेशन्स फ्रॉम आवर सेल्फ्स की शो चांगला होईल आणि सगळे परफॉर्मन्स चांगले होतील. होपफुली होईल 100%. आता तुम्ही बघितलं कोणालाच एवढे त्यांच्या टाळ्यांचा प्रतिसाद नाही आला जेवढा तुम्हाला आला, तेव्हा तुम्हाला कसं वाटलं? आम्ही म्हणजे मला असं वाटतं की आपण आपल्या मामाकडे किंवा मावशीकडे कोणाकडे गेल्यावर आपल्याला कसे गळे भेटतात हो. तेच हे आज असं म्हणाला इट्स फॅमिली. त्यामुळे त्यांना तो आनंद झाला आणि आम्हालाही आनंद झाला की आमची फॅमिली आलेली आहे. तुम्ही आला तेव्हा आम्हाला सुद्धा काटायला की अरे आले. थँक्यू. लवली टॉकिंग टू यू. थँक्यू सो मच. 21 मार्चाक असली दिंडी, शिवतांडव, गणेश वंदना आणि सगळ्यांचं लोकप्रिय अभंग रिपोज. 22 मार्चाक बायला ढोल ताशान मारतली बाजी, तशेंच गौतमी हेडे, अक्षय नायक हांचे सुरान सजतली सांज. आणि सिद्धार्थ गडेकरचो डान्स, कुणबी फॅशन शो, तसंच गोंधळ सुद्धा असा. तर 2 दीस असा भक्तिमय आणि परंपरेन भरलेल्या उत्सवान भाग घेवपाक. सालिगांव फेस्टिवल 2026.